समेस्तांक मना काळजातले आणि येवकार आणि नमस्कार. संजना पब्लिकेशन उजवाडा घडटात प्रदीप लवंदे हांचे पहिलेच पुस्तक उतरालय अबोर्ड ऑफ वर्ड्स उतरांचे घर आणि ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि नमस्कार. एक दीस मनशान फुलांक म्हटले तूं सगळ्या तरेचो सुगंध दिता परमळ दिता ताजे बदला तुका कितें मेळटा. तूं सगळ्यांक सुगंध दिता परमळ दिता ताजे बदला तुका कितें मेळटा. तर फुलान हांगा सुंदर उत्तर दिलां. फूल म्हणटा जर आपूण कितें दिता आनी ताज्या बदला कितें रिटर्न मेळटा जाल्यार तो व्यवहार जाता. आणि जेन्ना हांव कितें दिता ताज्या बदला कांयच अपेक्षा धरिना न्ही तेन्ना तें आपलेपण जाता, तो प्रेम जाता, मोग जाता. प्रदीप लवंदे ह्याच्या आपलेपणा खातीर आनी मोगा खातीर आमी सगळीं हांगा जमिल्लीं आसा आनी हो सुंदरसो सुयोग हांगा जुळून येता. ह्या समयार हांव परत एकदा सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार दिता आनी मागता संजना पब्लिकेशनची धनी आमचे दिनेश बाब मणेरकर आणि या पुस्तकाचे लेखक प्रदीप बाब लवंदे हांकां आयच्या मानेस्तांक आयच्या सुवाळ्याच्या मानेस्तांक वेगवेगळे सन्मान हाडचे. आमच्या भितर आसात पद्मिनी फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभिमानाधिक सुलक्षणाजी सावंत, आयच्या कार्यावळीच्या मानाचे सोयरे डॉक्टर राजय पवार, आयच्या सुवाळ्याची मानाची सोयरी खाशेली सोयरी सिद्धीपुरा वाटेर आसात. काही खिणा भितर ते हांगा पावतात. मागता मानेस्तांनी आसन लावचे. आयज प्रदीपाच्या घरचे सगळे लोक आयल्यात. घरचो मोठो सुवाळोच हांगा दिश्टी पडटात. एक बरो योग हांगा आमकां दिश्टी पडटा. एक बरी गजाल त्या निमतान हांगा घडटा. प्रदीपा भितर एक असो गुण आहा. एक रिचर्ड बेकन नावाचो एक इंग्लिश रायटर कितें म्हणटा की केन्नाय तुमकां खंयची संद जर मेळ्ळी न्ही तर तुमी ती पयली हय म्हणूंक जाय. खंय केन्ना खंयची संद तुमकां मेळ्ळी तर तुमी पयली हय म्हणूंक जाय. खंय मागीर सगळ्यो परिस्थिती आडमेळी पयस जाता आनी तुमी त्या संदीचे भांगर करता. प्रदीप बाबाक कसली संद मेळ्ळी न्ही प्रदीप पयली ना म्हणटा. आता दिनेश बाबाक त्याने कशें हय म्हळें आनी खंयचे गणित कशें जुळून आयलें म्हाका तेच कळना. म्हणून म्हणटा दिनेश बाबाक तुका खूब खूब हांव शुभेच्छा दिता. आनी ताकाच लागून हे प्रदीप बाबाचे पयले पुस्तक उजवाडा येता. आता हाच्या फुडें दर वर्सा एक पुस्तक आमकां प्रदीप बाबाचे येतले ही म्हाका खात्री आसा. आनी हाजो जर पयलो मानदंड कोणाक गेला जाल्यार संजना पब्लिकेशनचे धनी आनी प्रकाशक दिनेश बाब मणेरकर हांव मागता तुम्ही ह्या सुवाळ्यार येवकाराचे उलोवप करचे. दिनेश बाब मणेरकर. हांगा जमिल्ले सगळ्याक संजना पब्लिकेशन्स आणि प्रदीप बाब लवंदे हांचे वतीन मना काळजा सावन येवकार. आमकां आज हांगा ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हणून लाभल्यात भोवमानेस्त सुलक्षणाबाई सावंत. मानाचे सोयरे म्हणून लाभल्यात डॉक्टर राजय पवार. खास निमंत्रित भोवमानेस्त साखळी नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्षा सौ सिद्धी प्रभू परब त्यो कांय खिणा भितर हांगा पावतल्यो. आणि तुम्ही सगळे हांगा जमिल्ले सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार दिता. प्रदीप बाबाचे हे पहिलेच पुस्तक आणि प्रदीप बाबाची पिराय जर पळयली आणि ह्या पिरायेचेर ज्या उमेदीन तांणी हें पुस्तक काडलें जाल्यार तरणाट्यांनी तांचे कडल्यान देख घेवपा सारकी. एक सातत्यान बरोवपी सुनापरान धरून भांगरभूंय मेरेन ह्या दिसाळ्यांनी न चुकता आपलें लेखन करपी. जशी आमी सकाळ फुडें उठ्ठकर न्हावन जातकर देवाची पुजा करतात तितल्या
तत्परतेन आणि तितल्याच श्रद्धेन तांणी लेखनाची आणि देवी सरस्वतीची सेवा केल्या. ह्या खातीर तांकां नमन. आणि प्रदीप बाबाचें लेखन हे सदांच नवे नवे विशय दिवपी. म्हाका केन्ना अजाप दिसता की जे कितें सरभोंवतणी घडटा, जे नवे विशय येतात, नवे तंत्रज्ञान येता, त्या संबंधान अभ्यास करून ताजेर बरोवप हे तशें सोंपें काम न्ही. पूण प्रदीप बाबान आज मेरेन हे आपली जी साधना आसा ती साधना सदांच चालू दवरल्या. ह्या खातीर म्हजी तांकां परबी. प्रदीप बाबाचें पुस्तक येवपाक चड करून कारण तो प्रबोध कामत, म्हजो इश्ट. एक दीस फोन करून म्हाका सांगलें, आपल्याला मामालें पुस्तक काड मरे. हांवें कोणाचें? प्रदीप बाबाचें. अरे वा, आनंद आसा. प्रदीप बाबाचें जर पुस्तक काडपाक मेळटा जाल्यार त्या सारको आनंद ना. कारण कोंकणीचो एक निश्ठावान सेवक, कोंकणीचो पोटतिडकीन कोंकणी बद्दल आपलेपण दाखोवपी आनी कितेंय जर कोंकणीच्या मळार कोणा कडल्यान चुकलें जाल्यार बरे भशेन समजावन ताका आपले परीन आपलेपणान बापायन पुताक समजावचो तशें समजावन सांगपी अशें हें व्यक्तिमत्व. म्हाका खूब आनंद जातलो. आनी ताणें म्हजे कडेन आपल्या मामाच्या फाटल्यान लागून दोनी फायली हाडून म्हजे कडेन सुपूर्द केल्यो. दिल तुका फायली, आतां मुखावेलें काम तुगेलें. पूण प्रदीप बाब स्वता फोन करून टायप सेटिंग जालें, त्यो चुको आपूण काडटलो, आपल्या कडेन पावय, खंय पावलां, कितें काज, हाजी सामकी प्रत्येक पावल कणकणी तांणी वासपूस केल्या, फॉलोअप दवरला. म्हणून हें पुस्तक म्हाका दिसता अवघ्या 3-4 म्हयन्यां भितर तुमचे मेरेन पावलें. उतरालय पुस्तकाचें नांव. आनी ह्या नांवा फाटल्यान कितें आसा तें तुमकां पुस्तक वाचतकच कळटलें. परतून एक फावट हांव प्रदीप बाबाक परबी दितां आनी तांचे कडल्यान उतर मागता. तांचे कडेन अजून आनी पुस्तकां आसात म्हूण सांगलें तांणी म्हाका, लेखन आसा आपल्या कडेन. तांचे कडेन उतर मागता की दर वर्साक, आतांच अनिल बाबान सांगलें तशें, दर वर्साक एक पुस्तक म्हाका जाय आनी तें हांव प्रकाशीत करतलों. हें म्हजें तुमकां उतर. सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं दिनेश बाब. आता आमी फुलांनी मुखार करूया. सुवेक बाय गीतांजली वैद्य मुखार येता आनी आयच्या सुवाळेच्यो मुखेल सोयऱ्यो पद्मिनी फाउंडेशनच्यो अध्यक्षा भौमानादी सुलक्षणा सावंत हांकां पुष्पगुच्छ भेटयता बाय गीतांजली वैद्य. आयच्या सुवाळेचे मानाचे सोयरे डॉक्टर राजे पवार हांकां फुलांनी येवकारतात बाय इरा लवंदे. हाज्या मुखार आमच्या संजना पब्लिकेशनचे धनी आणि प्रकाशक भौमानादी गणेश बाब मणेकर हांकां पुष्पगुच्छ दिता बाय स्वरा लवंदे. गणेश बाब मणेकर हांकां आनी जांच्या लेखणींतल्यान हें पुस्तक आयलां ते आमचे प्रदीप बाब लवंदे हांकां पुष्पगुच्छ भेटयता बाय निष्का मणिक. बयो कार्यावळ मुखार वतना इश्टानो प्रदीप बाब हे एका काळावयले नामनेचे उद्योजक, सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी आनी दुसऱ्यांक घडोवपी. कोंकणी कडेन मनशां जोडपाची कला प्रदीप बाबा कडल्यान शिकची. आमचे सांखळी कोंकणी सेवा केंद्र हे गोंयांतले एक क्रियाशील केंद्र जावपाक प्रदीप बाबाले भोव योगदान आसा. आम्ही सेवा केंद्रात दर महिन्यात एक उमाळो कार्यावळ करताले ही संकल्पना प्रदीप बाबाचीच. कोंकणीच्या बाबतीन प्रदीप एक रायटर आणि तसो फायटरूय बी. कोंकणीतले जायते लेख ताणें इंग्लीश भाशेन ट्रान्सलेट केल्यात. तांचो इंग्लीश भाशेचेर बरोच शेक आसा. तेच परी दुसऱ्या भाशेंतले कितेंशे लेख ताणें अणकारीत केल्या. म्हाका दिसता देवान थोड्या मनशाक ह्या भुंयेर हाडटाना थोडो वेळ घेतलो आसतलो. थोड्यांक जल्माक घालतना थोडो वेळ घेतलो आसतलो, विचार करून वेळ घेतलो आसतलो. त्या लिस्टान म्हाका दिसता प्रदीप बाबालें एक नांव आसतलें.
म्हाका तर प्रदीप बाब घरचोच कसो, चालती बोलती एन्सायक्लोपिडिया कशी, डाऊन टू अर्थ पर्सनॅलिटी म्हणटा ते फिट आमच्या प्रदीप बाबाक बसता. प्रदीप आणि त्याच्या घरकान्नीक आणि आपल्या दोन्ही भुरग्यांक तांणी बरी घडयल्यात. पुराय कुटुंब मायेस्त, प्रदीपाचे जावंय लेगीत मायेस्त. आज सगळी म्हाका दिसता हांगा पावल्यात, खंय खंय म्हाका दिसता शिपडून बसले आसतली, सगळी हांगा पावल्यात. संजीव वेरेकर हांणी हाडा मासाची देवळा हे पुस्तक बरयलां. म्हाका तर प्रदीप बाब अनुभवाचो रूप कसो दिसता. खंयच्याय विशयाचेर साखळेंतले कोंकणी बाबतींत ज्यो ज्यो चळवळी घडल्यो त्या चळवळीचो एक गवाय म्हाका दिसता प्रदीप बाब लोलवंदे. आता आमी लेखकाचे मनोगत ऐकूया. प्रदीप बाब लोलवंदे ह्या समयार. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल अतिथी भोवमानादीक बाय सुलक्षणा सावंत, पद्मिनी फाउंडेशनची अध्यक्षा. सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे नामनेचे कोंकणी साहित्यीक भोवमानादीक बाब राजय पवार, संजना पब्लिकेशनचे धनी बाब दिनेश मणेरकार आणि म्हज्या भयणानो आणि भावानो, सगळ्यात पयलीं तुम्ही म्हज्या उतरालय ह्या पयल्या वयल्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्यान आयले ह्या खातीर तुमचें अभिनंदन करता. ही म्हजी हो जो पुस्तक आसा उतरालय, तातूंत 50 लेख आसात आणि हे 50 लेख 10-15 वर्साच्या काळान बरयल्या, वेगळ्या काळान बरयल्या आणि सुनापरांत आणि भांगरभूंय ह्या पेपरांनी ते प्रकाशीत जावन आयले. त्या लेखाचो दर्जो कितें वा साहित्यीक गुणवत्ता कितें ह्या संबंधान त्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत नामनेचे साहित्यीक डॉक्टर भूषण भावे हांणी विस्तारान बरयलां. आणि आयच्या सुवाळ्याच्या मानाचे सोयरे भोवमानादीक डॉक्टर राजय पवार हाजेर भाश्य करतले. हांवें तांकां विनंती केल्या. जेन्ना जेन्ना हांवें लेख बरयल्या तेन्ना खूब फावटी प्रत्येक फावटी कोणाचे फोन येताले किंवा मॅसेजी नाल्यार वॉट्सॅपार येताले आणि ते आपले अभिप्राय दिताले. खुबशे जाण म्हणटाले की हांवें ह्या लेखाचो संग्रह प्रसिद्ध करचो म्हणून. तांचे भितर सर्गेस्त अशोक काणेकार, डॉक्टर प्रकाश वद्रीकार, राजू बाब शेटये, सर अनिल वेर्णेकार, आणि प्राध्यापक रघुदास तारी हांचो आस्पाव जाता. म्हजो एक गांव भाव आनी बऱ्या मागचो मांदादीक देवदत्त बाब सजगिरी हांणी म्हज्या जायते लेखा वक्तार म्हाका मोलादीक अशें मार्गदर्शन केलें. म्हजो भाचो जावय मानादीक बाब प्रबोध कामत हांणी हांवें पुस्तक उजवाडावचेंच असो म्हजे कडेन आग्रो धरलो. इतलेंच न्हय तर ताणें म्हजी गाठ संजना पब्लिकेशनाचे धनी दिनेश बाब मणेरकार हांचे कडेन घालून दिली. दिनेश बाबान मोठ्या उमेदीन
आणि बरीच तकालस घेऊन म्हज्या साबार लेखांचें रुपांतर एका सोबीत सुंदर पुस्तकात केलें. बाब कलानंद कामत बांबोळकार ह्या गुणी कलाकारान ताका त्या पुस्तकाक सोबा सारकें अर्थपूर्ण आनी ओल्ड लायणें अशें मुखचित्र काडलें. म्हजे विनंतीक मान दिवन डॉक्टर भूषण भावे हांणी पुस्तकाक मोलादीक अशी प्रस्तावना बरयली. आतां पळय हांवें नांवें घेतल्यात त्या सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान उपकार मानता. म्हाका आस्त आसा तुमकां ह्या पुस्तकांतले लेख आवडटले म्हणून अशें हांव आस्त बाळगितां आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें. देव बरें करूं. प्रदीप बाब, मोजक्याच उतरांनी प्रदीप बाबान आपले ह्या समयार मनोगत व्यक्त केल्ले. आता आमी पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याक आरंभ करुया. हांव मागता मानेस्तां लागीं की तांणी पुस्तक लोकार्पण करचें. पुस्तकाचे लोकार्पण जाल्ले आसा आणि आयज हे पुस्तक भायर विक्रेक आसा. हरशी ताची किंमत आसा, मोल आसा 200 रुपया. प्रदीप बाबान सांगलां आयज ताचें मोल आमी फकत 100 रुपया दवरता. खंयचें पुस्तक आमी हातान घेतलोकूच तें आमकां परत दवरीन दिसना. त्या पुस्तकाचें श्रेय आसता, त्या पुस्तकाचें जें बरप आसता, तें लेख आसता, जेन्ना काळजाक भावता ते पुस्तक आमी पुराय वाचिनासतना सोडिनात. प्रदीप बाबाचें बरपूय तशेंच. एकदां प्रदीप बाबाच्या पुस्तकाचो वाचक जाला, हांव जाला, वाचल्या ताची पुस्तकां न्हय, लेख वाचल्या. भाशा सोंपी सरळ आनी हांवें म्हटलां तशें अणभवाचें झाड कशें. लोकार्पण केल्या बद्दल हांव सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे एक साहित्यीक, एक संशोधक डॉक्टर राजे पवार हे एक अष्टतासाचे व्यक्तिमत्व. राजे बाबान वट्ट 27 वर्सां प्राध्यापक म्हणून विद्यादान केला. उपरांत कला अकादमीच्या नाट्य महाविद्यालयात तांणी 2 वर्सां प्राचार्य म्हणून पदभार सांबाळ्ळा. सद्याक ते केपेंच्या सरकारी महाविद्यालयात MA खातीर प्रोफेसर आसात आणि PhD करपी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतात. आयज मेरेन तांची विंगड विशया वयली 14 पुस्तकां छापून उजवाडाक आयल्यात. 2015 ह्या वर्सा ताणें कोंकणीतले पयले वयले 3D पुस्तक उजवाडाक हाडले, 3 डायमेन्शनल. तांच्या दरेका नाटकाचे 100 प्रयोग जाल्यात. ताणें रचिल्ली गितां कुमार सानू, शंकर महादेवन, साधना सरगम, कुणाल गांजावाला, अनुराधा पौरवाल अशा दिग्गज गायकांनी गायल्यात. तांणी अणकारीत केल्ले बाल साहित्य नॅशनल बुक ट्रस्ट हांणी उजवाडाक हाडला. कवितेच्या मळार संशोधन करून ताणें 2012 ह्या वर्सा PhD जोडली. ताच्या कवितांचे कन्नड, गुजराती, पंजाबी, हिंदी आणि ह्या भाशांनी अणकारीत जाल्यात. ते गोंयांतले पयले वयले हास्य सम्राट जावन आसात. आयज मेरेन तांणी कोंकणी भाशा मंडळ, बिंब परिवार, गोवा कोंकणी अकादेमी, युवा साहित्य संमेलन, कविता ट्रस्ट मंगळूर ह्या साबार संस्थांचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात.
त्यान भायर तांकां गोंय सरकार आणि भारत सरकार हांचेय पुरस्कार लाभल्यात. आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे साहित्यिक आणि संशोधक डॉक्टर राजय पवार या वेळार आपले तुमी रसिकांक सोयऱ्यांक संबोधित करचे. माचेर उपस्थित पद्मिनी फाउंडेशनाच्यो अध्यक्षा भौमानाधिक सुलक्षणाबाई सावंत, आयच्या ह्या उत्सवाचे उत्सव मूर्ती लेखक प्रदीप बाब लवंदे आणि आमच्या सारक्या लेखकांक जांचो सदांच वरदहस्त लाभला साहित्य उजवाडा हाडपा खातीर अशे दिनेश बाब मणेरकार जे संजना पब्लिकेशनाचे धनी जावन आसात. सभाघरांत बशिल्ले केंद्रीय साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जैतिवंत आनी म्हजे इश्ट डॉक्टर प्रकाश बाब पर्येकार, तशेंच अणकारा खातीरचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार जोडिल्ले रमेश बाब लाड आनीक उपस्थित सगळे जाण. दिनेश बाब लवंदेन म्हाका ह्या सुवाळ्याचें आमंत्रण दिवचे पयलीं म्हाका प्रदीप बाबान फोन करून सांगिल्लें, म्हणटकीच ना म्हणप शक्य जालें ना जेन्ना डबल फोर्स आसता. आनीक उतरालय हें पुस्तक आतांच हांगा उजवाडाक आयिल्लें आसा, ताका लागून म्हजे वतीन हांव आमच्या लेखकाक परबी भेटयतां. हांव चिंत्तालो तेंच हांव दिनेश बाबाकय विचारतालो की उतरालय हाजेर अनुस्वार जाय काय नाका काय म्हणून, म्हणजे तें उतरालय काय उतरालय. हांवूय घुसपागोंदळानूच आशिल्लो. घडये हो घुसपागोंदळ कलानंद बाबाकय बी पडला जाल्यार म्हाका खबर ना, कारण ताजेर वयर एक अनुस्वार दिसपा सारको डॉट जो आसा तो वयरय बी ना कुशीकय बी ना, अशे पद्दतीन ताणें तो पाडसावेलो कुवाळो कसो आसता तशा सुवातेर तो दवरिल्लो आसा. पूण मागीर तांची चर्चा जाली. ज्या म्हजे गुरू प्रोफेसर डॉक्टर प्राचार्य भूषण भावे हांणी ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना बरयल्ली आसा आनीक तांणी तांच्या संदर्भांतल्यान विचार करून फायनली ठरयलें की ताजेर अनुस्वार नाका, कारण वेगवेगळी उतरांय दिल्ली आसात ते सांगपा खातीर. आनी मागीर बरोबर आसा की मंत्रालय म्हणटा आसतना ताजेर अनुस्वार घातलो जाल्यार ताजो अर्थ जसो बदलता तसो उतरालय केलें जाल्यार घडये बदलूं येता. तर हातूंत भितर संधी समास जे आमकां शिकयताले शाळेंत तशे तरेचो विचार केलो जाल्यार उतर आनी आलय ही दोन उतरां एकठांय येवन उतरालय हें सुंदर उतर हातून आयिल्लें आसा. म्हाका पयलीं दिसलें की उतरालय हें लेखकान नांव दवरपा फाटलें कारण कितें आसतलें काय. तांचे जेन्ना हांवें निबंध जे आसा, ऑफकोर्स सगळे निबंध आतांच वाचले अशें न्ही, कांय निबंध पयलीं जेन्ना तुमचे प्रकाशीत जाताले त्या वेळार वाचिल्ले, पूण हे वाचता वाचता मागीर याद जावपाक लागले हे वाचिल्ले म्हणून. आनी पुस्तकांतले पुस्तक छापून आयल्या उपरांत सगळें वाचप जालें ना, पूण तातूंतले वाचल्यात तातूंतल्यान दिसलें की उतरालय नांवाचो बी निबंध आसा काय म्हण भितर, ललित लेख आसा काय म्हण, पूण तशें ना. पूण पुस्तकाक हें सार्थक अशें शीर्षक लाभला हें तुमकां सगळें निबंध वाचल्या उपरांत कळटलें. कारण एक लेखक आनीक ह्या म्हाका दिसता हें तुमचें पयलें पुस्तक, पिरायेच्या कितली 75 वर्सां जालीं. 75व्या वर्साक आपलें पयलें पुस्तक उजवाडाक हाडटा खंयचोय लेखक, त्या वेळाचेर युवा जे आसात तांकां थोडेशें भितरल्यान दागदूक जाता की इतली ह्या एजीचेर सुद्दां एनर्जी पुस्तक काडपा इतली एका ह्या पिरायेच्या लेखकां मदीं आसा जाल्यार ती आमचे मदीं कित्याक आसची न्ही. खरें म्हणजे हें खंय हायस्कुलान कॉलेजीन बी जर जाल्लें जाल्यार आनीक चड मार्गदर्शनपर जावपाचें हो सुवाळो. तांचे कडेन एक जी शैली आसा ती शैली म्हज्या वळखीची, म्हज्या संवकळीची आनी म्हज्या आवडीची. ती म्हणजे थोडेशें वक्रोक्तीपणान सांगप, वक्र उक्ती वांकडे म्हणजे सरळ सांगनासतना जो द्राविडी प्राणायाम आसा वांकडे सांगप. आनी हाजो अनुभव सगळेच जाण घेतात. ल्हानपणान आमकां घराडेन तूं देड शाणो म्हणटात, चड शाणो म्हणटात आनी वी डोंट सेलेब्रेट की आपल्याक आज चड शाणो म्हणलो बी म्हणून. आमकांय खबर आसता तें खंयच्या अर्थान म्हणलां म्हणून. तूं हरशीं म्हण चड शाणो अशें बी. सो आयज म्हाका चड शाणो म्हणला म्हणून वी लेट्स सेलेब्रेट असो आमचे तकलेन अजिबात विचार येना, कारण आमकां ती वक्रोक्ती समजल्ली आसता वांकडे अर्थान सांगलां म्हणून. तशेंच तरेची वक्रोक्ती ह्या पुस्तकां भितर मेळटा. ह्या पुस्तकांतले जितले निबंध आसात तातूंत तांची जी शैली आसा लालित्यपूर्ण सांगपाची, भूषण भावे सरांनी म्हणिल्लें आसा की ललित निबंध म्हणपाच्या हातूंतले त्या पठडीतले अशा पद्दतीचे निबंध आसात म्हणून. पूण एट द सेम टायम वैचारीक पावंड्याचे
आनी हें पुस्तक वाचल्या उपरांत जे कोण प्रदीप बाब लवंदेक तशे म्हणजे घरांतले सोडले वा लागींचे सोयरीदारी सोडले जाल्यार तुमकां कळटलें की ह्या मनशान कितलें वाचलां हें ह्या पुस्तकांतल्यान अदमास येता. म्हणजे आमचे आद्य ग्रंथ धरून म्हणजे रामायण महाभारतांतले कांय संदर्भ इतले बरे तरेन एक्सप्लेन केल्ले आसात. एक खंयच्या तरी उतराचेर सुरू करतात ते आनी ताजे वयल्यान आमकां उतराच्या संदर्भांतल्यान उतराच्या आदारान उतराच्या घोड्यांचेर बसोवन अशे तरेन विचारांची फेरी मारून हाडटात आनी ताका लागून म्हाका उतरालय हें नांव ताका फीट बसता अशें दिसता. चड बरे तरेन आयलां अशें दिसता. लाडवाचे प्रकार नांवाचो लाडवाचे प्रकारच न्ही ते हाजें ना वाटकुळ्या लाडवाची लांबोडी काणी असो म्हणून तांचो जो पयलोच निबंध आसा तातूंत एका पॅरेग्राफार पावतकीच तो पॅरेग्राफ हांवें 2-3 फावटी वाचलो. तो हो की लाडू हे ल्हानसान प्रकरण न्हय, ताजे प्रकार हजार. देखीक शेवयाचे, बुंदीचे, मुगाचे, साखरेचे, गोडाचे, गंवाचे, बेसन, खिशीचे, भिकणाचे, तिळाचे, सोयेचे, रव्याचे, खव्याचे. हांवें 2-3 फावटी इतल्याच कारणा खातीर वाचले की हांव एका दमान वाचूंक शकता काय ना म्हणून. पूण सोंपुना. खव्याचे, मोतीचूर, दिकाचे, फोवाचे, खाजीचे, धंयाचे, बियांचे, चिरमुल्याचे, पुरणाचे, पिठाचे, मेथयाचे, शाही, चुरम्याचे आनी जायते. म्हणजे एक लेखक म्हज्या घराडेन बी कशें आसता की म्हाका ताणें म्हणलां की पेन घेवन तुवें हॉलान किंवा तुजे जो रूम आसा तातूंत बसपाचें, किचनान तुजें काम ना. तुमी किचनान कितले मेरेन पावले आसतले हाजो एक अदमास येता. कारण ना जाल्यार आमी एक कितें खालें काय म्हणल्यार लाडू खालो म्हणटात. कोण आयलो काय म्हणल्यार ना गांवकार आयलो और बोरकार आयलो म्हणजे कोण बोरकार, अमको अमको बोरकार. आमी ते आडनांव वापरिल्ले भशेन लाडू खालो म्हणटात. पूण ही जी आमची गिरेस्तकाय आसा, अन्न परंपरा, गोंयची अन्न संस्कृताय जी आसा ताजोय म्हणजे त्याय लोकांक फूड कल्चराचेर अभ्यास करतल्यांनी बी हें पुस्तक वाचपाक जाय. हांवें ही फक्त एक देखी खातीर तुमच्या मुखार हांगा हें दवरिल्लें आसा. आनी वाटकुळ्या ह्या लाडवाची येदी लांबोडी काणी भितर आयिल्ली आसा आनी सुरवातेचोच निबंध आसा. आनी सुरवात सदांच लाडू दिवन केली म्हणटकीर ती चड बरीच जाता. आनी जाणट्यांनी वाचपाची, नेणट्यांनी वाचपा सारकी आसा. तातूंत म्हणलाय बी ताणें की खूब जाण आमकां लाडू केन्ना रे बी म्हणटात म्हणून. म्हाका हांव लग्न जावचे पयलीं म्हाकाय म्हणटाले अरे लाडू केन्ना रे बी काय म्हणून. मागीर हांव सांगतालो तुमकां जाय तेन्ना या, खंयच्या दुकानार या अशें म्हणप. पूण लाडू हें त्या वेळाचेर म्हणजे त्या जाग्याचेर उतर जें आसा ताज्या भोंवती जें वलय आसा अर्थाचें तें वेगळें आसा. आनी ही आमच्या भाशेची, ही आमच्या कोंकणी भाशे म्हणजे लाडू घडये आमच्या देशान सगळे कडेन म्हणटा आसत. काश्मीराक बी घडये त्या सायडीन नासत पूण हेवटेन आसत सकयल की लग्नाच्या संदर्भांतल्यान लाडू. पूण अजुनूय म्हणटात. आतां काय लग्नाक लाडू वांटपाचे बंद जाल्यात पूण तरी लेगीत आमकां लाडू केन्ना रे वा किंवा आमकां पेडे केन्ना रे हो एक भाग आसता. आनी परत आमची खाणजेवणां जी आसात ती लिंगाक धरूनय येतात. म्हणजे चलो जालें जाल्यार कांय जाण पेडे वाडटात. ऑफकोर्स हें चुकीचें. पूण आनी चली जाली जाल्यार जिलेबी म्हणून वाडटात. पूण म्हाका सदांच प्रश्न पडटालो मागीर की कार घेतली, गाडी घेतली जाल्यार ती स्त्रीलिंगी जाल्यार पेडे कित्याक वाडटा काय म्हणून. आनी हांव मागीर कोणाकय सांगतालो की म्हणून आमी हो वाटपांतल्यान जो लिंगभेद दाखोवन दितात तो बंद जावपाक जाय म्हणून खाण एक स्वीट ह्या नदरेंतल्यान तें दिवचें. गायेच्या संदर्भांतल्यान तांचो एक निबंध आसा आनी त्या वेळाचेर ते म्हणटात की आमच्या राष्ट्राचें जनावर गाय हें जावचें अशी हाचे खातीर ते खूब वेगवेगळीं स्पश्टीकरणां दितात. आनी तातूंत भितर म्हणटात की बैल जो आसा ताज्या वाट्याक खूब कितें आयिल्लें आसा. आनी मागीर सांगतात ते म्हणजे जोताक बैल, हाका बैल, ताका बैल, ताका बैल. पूण तातूंत तुमी म्हाका दिसता एक गणसा बैल सोडला जो आमच्या वाट्याक बी खूब फावटी आयला. आनी नंदी बैल शाळेन म्हणजे आमकां टिचर खूब जाण म्हणटाले कितें मान आलयता नंदी बैला भशेन तसो. सो ह्या 2 बैलांची आमकां ल्हानपणांत चड वळख जाल्ली ते थोडेशे मिस जाल्यात तुमकां. तुमी पयलीं म्हाका जर मेळिल्ले जाल्यार हांव आनीकय कांय भितर एड करतलो आशिल्लो थोडे. राष्ट्रीय नुस्तें मात तुमी बांगडो जें म्हणलां हें वाचता आसतना म्हाका म्हणजे तातूंत ताणें अशें म्हणलां की हे सगळीं जीं पदां आसात तीं दादल्यांक दिल्लीं आसात. मोर आनी सगळे वाग, कोण वाघीण काय आमी जंगलाचो म्हणजे शिवीण काय आमी जंगलाचो राजा म्हणचे नात. म्हणजे राजा ह्या कॅटेगरींतल्यान बायलांचेर कित्याक अन्याय म्हणून गाय ही जी आसा ती आमची राष्ट्रीय प्राणी जावची अशे तरेचें स्पश्टीकरण ते दितात. बैल आनीक हाच्या बाबतीन हांव सदांच असो मानत आयला. म्हणजे आमचे कडेन जेन्ना लिंगभेद
किंवा एक्स्ट्रीमिस्ट फेमिनिजमाचो विचार बी चलता त्या वेळाचेर हांव म्हणटा की कांय जाण म्हणजे हांवें अशे डिबेट्स थोडे आयकल्यात की ना आतां दादल्यांनी भुरग्यांक जल्माक घालचें पडटलें, इतले मेरेन सुद्दां तें एक्स्ट्रीमिजम पावता. त्या वेळाचेर हांव म्हणटा तुमी अननॅचरल गजाली उलयतात. सैमान कांय गजाली आमकां शिकयल्यात, दाखयल्यात. म्हणून जोताक बैलाकच बांदतात, कोण गायेक बांदचो ना. आनी देवाचें पान जें आसा तें गायेकच दितात, कोण बैलाक दिवचो ना. ताजो जो मान आसा तो मान दिल्लोच आसा. फक्त आमी मदीं हें कितें तरी नवें प्रकरण सुरू करतात त्या जाग्याचेर. लिंगा विरयत उतराची गरज म्हणजे लिंग नासतना ह्या संदर्भांतल्यान खूब 2-3 निबंध आसात ताच्या. आनीक एक निबंध आसा जाचें नांव आसा लिंगाविरयत उतरांची गरज. लिंग नाशिल्लीं उतरां जाय आनी ते राष्ट्रपती आनी राष्ट्रपत्नी अशें एक सूत्र धरून भाश्य करतात. म्हणजे एक जी वर्तमानपत्रांतल्यान गजाल आयिल्ली ताका धरून आनीक मागीर वेगवेगळ्यो देखी दितात ते. म्हणजे रघुपती, गणपती, छत्रपती, पती हें ताका सफिक्स जें लागला ताका धरून. आनी म्हाका एक सहज उतर येवन गेलें म्हणजे जिबेर तें चित्ता आसतना की पती ह्या उतराच्यो तांणी इतल्यो पती दिल्यात भितर की ताजोच एक वेगळो निबंध जावं येता ह्या संदर्भांतल्यान. कुलपती हें उतर दिलां तातूंत भितर तांणी. हांव पयलीं समजतालो कुलपती म्हणजे कूल म्हणजे थंड न्ही, तशें आमकां कूल अशा अर्थान असो म्हणजे थंड जो आसता घोव तो बी कुलपती बी काय म्हणा म्हणजे भुरगेपणाचेर अशें बी येता. सद्याक कुलपती हें उतर खूब तापलां, तशें कूल ना. हातूंत भितर आनीक एक च्याची वडविकाय भितर नमूद केल्या आनीक एका वेगळ्या निबंधान च्या संदर्भांतल्यान. आनी खूब सुंदर पद्दतीन आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आनी च्यायेचो संदर्भ घेवन जी एक चर्चा सुरू केली, चाय पे चर्चा, आनी ताजो लेवल खंय मेरेन पावलो हें दाखले दीत दीत ते च्याचे पुराण मुखार सांगतात की च्या कोणा कोणाक कशी तरेन जाय पडटा, च्यान कोणा कोणाक कितें कितें फावो केला, च्याक लागून च्या आमच्या जिणेन कितले गरजेची. खूब म्हणजे च्या पिले बगर कांय जाणांची सकाळ सुरू जायना. कांय जाणांक सकाळची जायनाय बी च्या पिले शिवाय. म्हणजे सकाळची च्या पिले शिवाय जायना, पिवपाकच जाय च्या, ताजे उपरांत दीस सुरू जाता. चोरयेची रुपां, कितले तरेचे चोर. आनीक तातूंत एक निमाणे एक तुमी जो म्हाका दिसता तो काल्पनीक काय खबर ना म्हाका, जो न्यायाधीशान एक दाखलो दिलो म्हणला की बोकड्यो बातमी ती काय तुमची खरी गजाल. हां, जजमेंट जो दिलो की बोकडी चोरतल्याक, तातूंत त्या वेळार सांगलें खंय की तुवें बोकडी चोरल्या म्हणून तुका हो जजमेंट न्ही, जाल्यार हाजे मुखार बोकड्यो चोरयेक वच्च्यो न्ही म्हणून तुका हो जजमेंट म्हणून. लक्षांत आयलें न्ही. म्हणजे ताका ही शिक्षा ह्या कारणा खातीर की मुखार आनीक बोकड्यो चोरयेक वच्च्यो न्ही म्हणून. पेपरार बी जेन्ना हांव बातम्यो वाचता की कोणा कोणाक अमक्या म्हणजे दर्या ते ड्रग्स आनी ह्या हातूंत वेव्हारान अटक केली आनी खंय देशभरान सगळ्याक ह्यो बातम्यो आमकां वाचूंक आयकूंक मेळटात. आनी खंय तरी नमूद केल्लें आसता सकयल हाजे पयलीं बी 2 फावटी ताका अटक जालें म्हणून. म्हाका प्रश्न पडटा मागीर सोडलो कित्याक काय म्हण ताका. हाजे पयलीं 2दा तांणी केलो अशें, जाल्यार तिसरे खेपेकूय तुमी ताका तो चान्स कित्याक दिलो काय म्हणून म्हाका हो तुमचो जो निमाणो जो स्पश्टीकरण दिला तो भाग खूब आवडलो त्या संदर्भांतल्यान. एकूण उतरालय हातूंत भितर तांची एक जी पकड जी आसा ती ह्या गजालीचेर आसा हें म्हाका जाणवलें की खंयच्याय उतराक समान दिसपी उतरां तांच्या हातूंत भितर अभ्यासाचो विशय आसा खरोपणे की इतली समानर्थी उतरां आयल्यात भितर, पूण प्रत्येक उतराची शेड वेगळी, अर्थाची शेड वेगळी आसा. पूण ताका समान दिसपी अशी तरेची उतरां आमकां ती दिसतात, पूण तातूंत फरक आसता. आनी तें ताणें खूब बरे पद्दतीन मांडलां, जाका आमी शाब्दीक कोटी म्हणटात. पु ल देशपांडे किंवा आमचे कोंकणीन आमी प्रकाशबाब थळी जे तरेन उतरांची कोटी करताले तशे तरेची उतरांची कोटी हांच्या ह्या साहित्या भितर खूब आसा. संधी समास म्हणया, म्हणी आनी ओपारी ह्या संदर्भांतलें साहित्य हातूंत खूब मोठ्या प्रमाणान आयल्या. म्हणजे तांणी तांच्या वेळाचेर वापरिल्ल्यो म्हणी इतल्यो आयल्यात की कोणें अभ्यासा खातीर ह्यो म्हणी वापरच्यो आनी तातूंतल्यान अभ्यास करचो. हांव सगळेंच सांगना, म्हणजे जेवण कशें जालां हें तुमकां वासावेल्यानूच कळपाक जाय, जाल्यारच आमी ताटा मेरेन पावतले. सो हांवें फकत वास तुमच्या मुखार दवरला. आतां तुमची जबाबदारी आसा ताटा मेरेन वचपाचें आनी जेवण कशें जालां तें रांदतल्याक आनीक वाडटल्याक सांगपाची. देव बरें करूं. डॉक्टर अजय पवार हांणी सुंदर उतरांनी ह्या
उतरालय पुस्तकाचेर भाश्य केलें आमची मुखामळां सामकी हांसली बरें दिसलें आमकां आनी पुस्तक वाचतकच कितली तुमकां खूब उमेद जातली हांव सांगता तुमकां. आमी सदांच पळयता की न्ही बायलां भितर एक बरो गुण आसता खंयचीय चारूय कामां न्ही ती वेवस्थीत करतात. किचनान जर पळयत न्ही तर चारूय वेवस्थीत दूद दवरलेलें आसता, एका कडेन कुकराची शिट्टी, भायर टीव्हीचेर लक्ष, एका कडेन भाजी काडटात. बरोबर वेवस्थीत चुकना तो गुण. म्हाका दिसता हे वेवस्थीतपण न्ही थोडे प्रदीपा भितरूय आहा. खंयची गजाल करण्या फाटल्यान ताच्या फाटल्यान एक कमिटमेंट आनी ती पुराय तरेन वेवस्थीत जावप आनी ताच्या फाटल्यान फॉलोअप करप. म्हाका दिसता हो कार्यक्रम हांगा आसा न्ही म्हाका प्रदीप म्हाका दिसता 7-8 फावटी तरी ह्या हॉलान येवन गेला पळोवपाक खंय खुर्ची खंय दवरल्या अमूक खंय दवरल्या. इतली बारीकसाण म्हण सदांच बायलांक सदांच हांव कौतूक करता बारीकसाणे बाबतींत ती सामकी हुशार आसतात आनी ती गरज आसता. प्रदीप हांवें सांगलां की चालते बोलते पुस्तक अनुभवाचे खाण कितलोसो अनुभव सांग आनी ताज्या उलयत बसलो की आयकन दिसता. सांखळे गांवचो खंयचो इतिहास तर जाय जाल्यार प्रदीप बाबा सारको सांगचो आनी ताज्या तोंडांतल्यान तो आयकोचो. प्रदीप बाबाक हांव परत एकदां ह्या सुंदर अशा पुस्तक दिल्या बद्दल आमकां हांव तुका परत एक पदवी भेटयता आनी मागता आयच्या सुवाळेच्यो मुखेल सोयऱ्यो पद्मिनी फावंडेशनच्यो अध्यक्षा भोवमान अधिक सुलक्षणाजी सावंत हांचे कडेन मागता की तांणी आपले उलोवप ह्या समयार करचे. संजना पब्लिकेशनच्या वतीन आयज घडोवन हाडिल्ल्या उतरालय ह्या पुस्तकाच्या उद्घाटन सुवाळ्याक आमी सगळीं जाणां उपस्थित आसा. ह्या पुस्तकाचे लेखक आणि जांच्या प्रयत्नान हांव म्हणटा इतल्या आयुश्यभराच्या प्रयत्नान जे पयलें पुस्तक उतरालय जेन्ना तुमच्या फुडें समर्पीत करतात अशें श्री प्रदीप लवंदे. आमच्या बरोबर हजर आसात डॉक्टर राजय पवार ज्यांनी पुस्तका बद्दल बरेचश्यो गजाली आणि जशें सांगलें तेंच्यांनी पुस्तकाचो सुगंध तुमच्या मेरेन पावयल्लो आसा आनी फुडलें जें पुस्तक वाचपाची जी गजाल आसा ती आमी करपाची आसा. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक लोकार्पण सुवाळ्याक जाणी संजना पब्लिकेशनच्या सकयल हो कार्यक्रम जाता आनी पुस्तकाचें लोकार्पण जाता अशें श्री मणेरकर आमच्या बरोबर आसात. ह्या कार्यक्रमा भितर जायते उपस्थितां मदीं मानेस्त आसात. डॉक्टर प्रकाश पर्येकर आसात जाणें म्हजे हांगासर आपोवणे केले अशें श्री राजू शेटये आसात, श्री सदानंद काणेकर आसात, त्याच बरोबर श्री राजेश वज्रीकर आमच्या बरोबर आसात. उपस्थितां मदीं श्री अरुण साळकर आसात, डॉक्टर पडवळ आसात, जायते मानेस्त आसात, श्री पांगमूय हांगासर आसात. हांव सगळ्यांक तुमकां येवकारता. आयज तसो हो सुवाळो हांव म्हणटा म्हजें सौभाग्य. ह्या कार्यक्रमान खरें म्हणजे आमचे भोवमानीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या कार्यक्रमाक पावपाचे आशिल्ले पण थोडीशी व्यस्तता असल्या कारणान ते येवं शकले ना. हांव तांच्या वतीन तुमकां दिलगिरी व्यक्त करता आनी त्याच बरोबर हें हांव म्हजें भाग्य समजता की ह्या कार्यक्रमाक म्हाका येवपाक योग मेळ्ळो आनी सुंदर अशा कार्यक्रमाचो भाग जावपाक म्हाका मेळ्ळें. पयल्यान पयलीं ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक हांव श्री प्रदीप लवंदे हांचें खूब खूब अभिनंदन करता की इतल्या वर्साच्या प्रवासान कोंकणी भाशेक सांबाळटा आसतना अनेक तांणी जे लेख बरयले तांचें संकलन करून आयज हें पुस्तक रुपान सगळ्या मुखार हाडपाचो यत्न तांच्यांनी केलो आनी हो यत्न करता आसतना ताका तांचे पूर्ण फॅमिली आयज आमी पळयता की 40 वर्सांचो तांचो सदांच साथ दिवपी अश्यो तांच्यो घरकान्न सौ सुचिता लवंदे आमच्या बरोबर आसात. त्याच बरोबर तांच्यो दोनूय कन्या सौ प्राची लवंदे आसतले आनी त्याच बरोबर सौ रिमा लवंदे, डॉक्टर रिमा लवंदे जे सदांच आमकां हास्या मुखामळान म्हणटात तशें आमचो येवकारता जेन्ना केन्ना आमी हॉस्पिटलान वता. हॉस्पिटलान वचपाक कसो भंय दिसता पण तरी सुद्दां डॉक्टर रिमा आसता म्हणून आमकां केन्ना टेन्शन नासता. अशें म्हाका दिसता सगळ्यांचो जेन्ना एक योग्य असो पाठिंबो मेळटा तेन्ना म्हाका दिसता एक बऱ्या तरेचें अशें पुस्तक जें आसा सगळ्यां मुखार वता. हे सगळें उलयता आसतना म्हाका दिसता आमी विसरपाक जायना श्री बाप्पा लवंदे म्हणटात. श्री रामकृष्ण लवंदे हांणी एक इतिहास जो आसा पळय न्ही हो ह्या सांखळे वाठाराक दिल्लो आसा आनी तांची लिगसीज काय कितें हांव अशें म्हणन की आमचे श्री प्रदीप लवंदे हाच्या फुडें व्हरतात. कित्याक आमी पळयता की तांचो वांटेकार फक्त कोंकणी भाशे खातीर नासलो पण त्याच्या फुडें सुद्दां आमची ही मायभास आनी त्याच बरोबर ही संस्कृतायेची जतन जावपाक जाय हाच्या खातीर तेन्ना सुद्दां ओपिनियन पोल जेन्ना जाल्लो हातूंत खूब तांचो वांटेकार आसलेलो
जावं श्री रामकृष्ण लवंदे, म्हणजे सगळे जाण हांगासर तांकां बाप्पा लवंदे म्हणून वळखता, आणि त्याच बरोबर स्वता श्री प्रदीप लवंदे. अशी फॅमिली जेन्ना आमच्या सांखळे वाठारांत मेळटा पळय न्ही, तेन्ना म्हाका दिसता आमकां सगळ्यां खातीर एक वेगळेपण आसा. कित्याक ही लिगसी फुडें व्हरपा खातीर तांच्यो दोगूय जाण चलयो, भली एक चली तांची आमच्या गोंया भायर आसा, पण तरी सुद्दां आयज खास करून तांची नात जी आसा पळय ती हांगा आयल्या. आयज आमी पळयता की डॉक्टर रिमा लवंदे एक सुंदर अशा तशा सेवा कार्यान आपल्याक झोपून घेतला. म्हणून म्हाका दिसता ती लेगसी जी आसा पळय न्ही लवंदे कुटुंबियांची ही फुडें वता. काकांक हांवें विचारलें की बाबा शिक्षण कितें, म्हणजे सहज जाता न्ही, कित्याक तेन्ना कोंकणी भास अशें नासलें इतल्या वर्सां पयलींचें तांचें शिक्षण. तर तांणी म्हाका सांगलें BA इन सायकोलॉजी केलां हांवें. पूण म्हाका दिसता जे सायकोलॉजी शिकतात पळय ते बऱ्या तरेन मनीस जे कितें आसा ते वळखतात, आनी ते मनशां वळखल्या कारणान तांचो पुस्तकांतलो प्रत्येक लेख जो आसा पळय न्ही वाचपा सारको आसा. आयज जर तुमी पळयता जाल्यार जिओ पॉलिटिक्सा बद्दलूय त्या पुस्तकान आमकां एक लेख मेळटलो, आमकां साद्या एका घरांतल्या गजाली बद्दलूय एक लेख मेळटलो, राजकारणा बद्दलूय लेख मेळटलो, आनी साद्या साद्या गोश्टी बद्दल समाजकारणान ज्यो जाता पळय न्ही त्यो सुद्दां आमकां गोश्टी पळोवपाक मेळटल्यो. म्हाका दिसता अ सायकोलॉजिस्ट इज अ वन हू रियली गोज टू ऑब्जर्व द थिंग्स अरावंड अँड एनालायझीस हिस्ट्री. आनी तशेंच म्हाका दिसता श्री प्रदीप लवंदेजीन हांणी वेवस्थीत आपल्या अनुभवांतल्यान बरयल्ले अनेक लेख आमच्या मुखार दवरल्या. फक्त 75 वर्सां जाल्यां. श्री अनिल वेर्णेकर जे हांगासर म्हणटाले की हिरक महोत्सवूय तांचो हे केला, पण हांव अशें म्हणटा तांकां फक्त 75 वर्सां जाल्या, चड वर्सां जावंक ना. सो ह्या फक्त 75 वर्सांचो तुमचो प्रवास जो सुरू जाला तो एका पुस्तकान थांबपाचो ना. अनेक पुस्तकां आमच्या मेरेन येवपाक जाय, आनी ही अनेक पुस्तकां जेन्ना आमच्या मेरेन येतली पळय न्ही तेन्ना आमी म्हणटली की आमी ही जी लेगसी आसा कोंकणी भाशेची आसूं किंवा कोंकणी विचारांची जी आसा पळय न्ही संस्कृताय जी आसा ही फुडें वयतली. आनी आयच्या खिणाक हांव इतलेंच सांगता, हांव साहित्याचेर जास्त उलोवंक शकना, पण तुमी जे आपल्या उतरालय ह्या पुस्तकांच्यान अनेक लेख आमच्या मेरेन पावले आसत ते मुजरत हांव वाचतलें, आनी हाच्या फुडें अनेक गोश्टी जो तुमचो दृश्टिकोन आसतलो पळोवपाचो त्या गोश्टीचो हो अनुभवपाचोय प्रयत्न करतले. कित्याक केन्नाय आमी म्हणटा की मनीस एक जीवन जगता, पण प्रत्येकाच्या अनुभवान आमी कितलीशीच जिवनां समजू शकता, आनी ह्या पुस्तकांतल्यान ही आमी अनेक गोश्टी शिकू शकता अशें म्हाका दिसता. आयज ह्या खिणाक हांगासर येवन तुमच्या सगळ्या मित्र आपतेश्टां बरोबर हो सुवाळो मनयता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. हांव ह्या खिणाक तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता, आनी हांव अशेंच म्हणटा की उतरालयान ह्या पुस्तकांच्यान लवंदे कुटुंबियांची लेगसी तुमी खरेंच जोपासलेली आसा आनी फुडें व्हरत आसा. आनी ह्या खिणाक म्हाका हांगा पयल्या बद्दल तुमचें खरें देव बरें करूं म्हणटा. चडांत चड देव बरें करूं. सुलक्षणाजी सावंत कोंकणी सरस्वतीच्या प्रांगणांत आयज एक नवी संविधा ओपल्या ते आमचे प्रदीप बाब लवंदे हांचे उतरालय ह्या पुस्तळीत निबंधाच्या पुस्तका मार्फत. ह्या समाजान थोडे अशे मनीस असतात की ते आपल्या बरोबर दुसऱ्यांक फुडें व्हरतात आनी दुसऱ्यांक व्हड करतात. आपूण फाटीं रावन दुसऱ्यांक व्हड करप हो गुण थोड्या मनशा भितर आसता, आनी खंयच फोकसान येवप ना, खंयच फुडें फुडें करप ना, फाटल्यान रावन दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवप, उर्बा दिवप. आनी आमच्या सारकेल्यांक हीच उर्बा प्रदीप बाबान दिल्या. म्हाका खबर नाशिल्लें प्रदीप बाबाक आता 75 वर्सां म्हणून, त्या सांगी नाशिल्लो तो. आनी दिसना प्रदीप बाब तुमी 75 कशें आं दिसनात तुमी तुमी तुमची चाल बी पळयल्यार आनी तुमची जी उमेद पळयल्या न्ही आमकां एक लज दिसता, म्हणजे आमकांच आमची हे कशें दिसता. प्रदीप बाबाक ताळयो फावो कळ्ळें तुका न्ही. आनी अनुभवाचे म्हणजे विशय आनी बारीक बारीक विशय घेवन बरें जाता. आमी ज्या विशयाचे केन्ना चिंतूकूच ना अशे बारीक बारीक विशय घेवन सुंदर अशें ते बरयता. मुद्दाम तुमी पुस्तक ते घेयात वाचात, कित्याक आज आमचें वाचन कमी जालां. आमी सगळे आतां मोबायलचेर सगळे पळयतात आनी ताका लागून आमची मेमरी तितली चलना. तें पुस्तक वाचतकच कोंकणीची कितली गोडी आसा, कोंकणी कितली गोडसाण आसा हें आमकां तें पुस्तक वाचतकच कळटलें. कार्यक्रम फुडें व्हरतना हांव मागता आमचे आयच्या ह्या पुस्तकाचे लेखक प्रदीप बाब लवंदे आमच्या मानेस्तांक एक यादस्तीक भेटयतात. सर्वेक आयच्या सुवाळ्याच्यो उपकृत सर्व भोवमानादीक सुलक्षणाजी सावंत हांकां एक यादस्तीक भेटयतात. प्रदीप बाब लवंदे
आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे साहित्यिक आणि संशोधक डॉक्टर राजय पवार आमकां ह्या दिसाक भेटयतात. तेच प्रमाण संजना पब्लिकेशनचे धनी आणि प्रकाशक श्री आमचे दिनेश बाब मणेकर. खरें हांव धन्यवाद दिनेश बाबाक दिता, कित्याक ताणें सोदी बाबाक तयार केलो आणि पुस्तक काडलें. बरी गजाल केली. कार्यक्रम फुडें वतना जाणा कार्यक्रम जेन्ना सोंपता म्हणजे आमकां सदांच कितें जाता न्ही शाळेंतली न्ही लास्ट घंटा जाली की बरें दिसता भुरग्यांक सुद्दां लास्ट पिरियड कसो कळ्ळें. ताच्या शिवाय उमेद नासता भुरग्यांक, ती केन्ना वाचतली अशें थोड्यांक जाता. पण म्हाका दिसूं ना कार्यावळ चड आमचो लांबलो ना, एका वरा भितरच कार्यक्रम जाता. हांव मागता स्नेहा सबनीस बाय कडेन की तुमी ह्या वेळार उपकाराचे उलोवप करचे. अनिल बाब वेर्णेकर हांणी म्हणलें तशें प्रदीप बाब लवंदे 75 वर्सांचे दिसना. ताचें आनी एक कारण म्हणल्यार हें पुस्तक जेन्ना येवपाचें आसलें तेन्ना आमकां वॉट्सॅपाचेर मॅसेज आयली तांची पुस्तक विमोचन आसा म्हणून. पूण तें मुजरत गांवांत भोंवले, प्रत्येक घरांनी गेले आनी तुमी आमंत्रण दिवन तुमी येवचें म्हणून ते मुद्दाम भोंवले. म्हणजे आमच्या खातीर ते प्रेरणास्थान आनी ते स्वता जावन अशें भोंवता तेन्ना आमकां लज दिसता. आमी आतां मोबायलाच्या जगान आसा, म्हणजे एक मॅसेज धाडली काय येतलो प्रोग्रामाक तो गृहीत धरतात. पूण ते अजुनूय ती परंपरा पाळटात, आपलेपण सांबाळटात, मुद्दाम लोकांक आपयतात. ताच्या वयल्यान ते कळटा ते मनान अजून जाणटे ना आनी आमच्या सारक्या जाणट्यांक ते लजेक घालतात. ह्या कार्यावळीक आमकां पद्मिनी फावंडेशनाची अध्यक्ष, समाज वावरपी तशेंच शिक्षक मानादीक सुलक्षणाबाई सावंत आमची टिचर मुखेल सोयरी म्हणून उपस्थित रावली. तुमी ह्या कार्यावळीक येवन आमचो मान वाडयलो, ह्या पुस्तकाचोय मान वाडयलो अशें मानता. तुमकां चडान चड देव बरें करूं मॅडम. आपले विशिश्ट अशे शैलीन मार्मीक तरेन पूण अभ्यासपूर्ण पद्दतीन आयज हांगा उलोवप केल्ले खातीर प्रोफेसर डॉक्टर राजय पवार सर, ते बी आमचे सर, तुमचे आमी उपकारी आसा. उतरांची कोठी प्रदीप बाब लवंदे हांचे कडेन आसा, पूण तुमच्या उलोवपांतल्यान आमकां कळटा की तुमचे कडेन बी ती उतरांची कोठी आसा. सर तुमकां देव बरें करूं. ह्या कार्यावळीचे व्हिडिओ दस्तावेजीकरण करपी तशेंच फोटोग्राफी करपी पलाशबाब अग्नी स्टुडियोज, पलाशबाब अग्नी आनी तांचो जो पलाश अग्नी स्टुडियोज चलता, तुमचे आमी उपकारी आसात. फोटोग्राफी सांबाळपी सुखदेश कोसंबे आनी दिनेश नायक, तुमचे उपकारी. हांगा सावंडाची वेवस्था करपे बाब, तशेंच ह्या डेल्मॉन हॉलाचे वेवस्थापन आनी श्रीनिधी केटरर्स, तांचे आमी उपकारी आसात. प्रदीप बाब लवंदे, तांची घरची तशेंच सगळी इश्ट मंडळी ही कार्यावळ सुपुल्ली पूण बरे तरेन आयोजीत करपाक आदार दिल्ल्या सगळ्यांचे आमी उपकारी आसात. भाशा आनी साहित्य मळार वावरपी सगळे फुडारी, ज्येश्ठ साहित्यीक, वाचक, सगळे लेखक, तुमचेय बी आमी उपकारी आसात. प्रदीप बाब लवंदे हांचीच उतरां उश्णी घेवन हांव सोंपयतां. तांच्या ह्या पुस्तकान एक लेख आसा आनी तातूंत तांणी म्हणलां, आयज मनशाचें जिवीत भोवच दगदगीचें जालां. हाका लागून जायत्या जाणांक तरेकवार उतरटाप जातात. मनीस उदास जाल्ले दिश्टी पडटात. वाचन मनशाचें मनोबळ वाडयता. तुमी हांगा वाचनाचे मोगी, तुमकां वाचनाची गोडी आसा म्हणूनच तुमी आयला. तशेंच प्रदीप बाबाच्या मोगान तुमी हांगा आयल्यात. तुमचे कडेन मागता मुजरत तुमी पुस्तकाची एक प्रत व्हरची, पुस्तक वाचचें आनी पुस्तका विशीं तुमकां कितें दिसलें ताचे बद्दल लेखकाक कळोवचें अशें तुमचे लागीं मागता. आनी कार्यावळ हांगा सोंपली अशें जाहीर करता. देव बरें करूं.